आंदोलनां जाता म्हटल्यार सरकार सारकें चलना आनी प्रमोद सावंत सक्षम ना त्या खुर्चेर बसपाक। तेणी तडकाफडकी रिजायन जावपाची गरज आसा। तेणी त्या टायमार रिजायन जावपाक जाय आसलें ज्या टायमाचेर 25 लोक जळोन मेले। खोशेन रिजायन जावपाक जाय आसलें। तेणी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विकारपाक जाय आसलेली। आनी एक सांगता, त्या कॅबिनेटान मरे खूब जाण मिनिस्ट्री घेवपाक रावलेले आसा। मोविन गुदिन्होक इतलो माथ्यार बसोवं नाका, तेची मिनिस्ट्री पयलीं काडपाची गरज आसा। आयज हो मोविन गुदिन्हो जो आहा न्हू हो टॅक्सीकारांक काबार करतलो। हांव पयलींच्यान सांगीत येयलां, ते मिटर घालून फोंडान घातल्यात तांकां बेश्टे बसलेले कडेन आनी नाका जाल्ले कायदे हाडटात। हे आतां एअरपोर्ट जो आहा न्हू हो एअरपोर्ट गोंयकारां खातीर बांदलेलो आनी सरकारान सांगलेलें हो गव्हर्मेंट एअरपोर्ट म्हणून कितें आनी मागीर तो ते जावयाच्या नाळक्यान घातला, GMRच्या नाळक्यान घातला। पैसे कोणाचे जमिनी कोणाचे रे? जमिनी घेतले तांकां कांय थंयसर बेनिफीट दिवकूच ना मरे। आयज तेच लोक झगडटात हांगासर टॅक्सी लावपाक। कावंटर कोणाचे? मोविन गुदिन्होचे जे कोण बरे मागपी आहा तेंचे कावंटर। सो आयज परिस्थिती सगळ्यांक दिसता पूण कोण उलोवंक सोदिना। म्हाज्या हिसपान जाल्यार टॅक्सीकारांनी आतां दातान धरलेले सोडपाचे न्हू, फाटीं सरपाचे न्हू, किंवा खंय पावता थंय पावो। गोंयचे सगळे ब्रिज बीन बंद करून सोडा। सगळे सरकाराची अर्थवेवस्था हालपाक जाय। ही परिस्थिती आयज अरे हे असलेली कट्टी हाडटले मरे हातीन। हेंच्यांनी खंयचे धंदे आमच्या हातीन दवरलेले आहा म्हाका सांग? जे होलसेल ते आमचे वायन स्टोर बीन आहात न्हू ते हेंच्यांनी राजस्थानाक दिल्यात मरे। तेंच्यांनी सर्टिफिकेट करून ते मारवाडीक चलयतात मरे। एक धंदो आमचे कडेन गोंयकारां कडेन मार्केट म्हापशा मार्केटान वचून पळय 99% मायग्रंट भरला थंयसर आनी आमकां बसपाक जागो ना थंयसर। आनी तीच परिस्थिती ह्या टॅक्सीकारांची। आनी एक सांगता, तुम्ही आज जे भायले एप बेज आनी फॅब बेज हाडटात न्हू तेतून जी नाटकां आमी पळयल्या कितें चल्ल्या ती। आनी गोंयान आतां क्रायम रेट जो वाडला न्हू आनी तेतून जर सपोज हांगा नाटकां जावंक लागली न्हू आमचो टुरिजम सुद्दां काबार जातलो। आयज मंत्र्यां खातीर टुरिजम काबार जाला। थंय इल्लिगल परमिशनां दिल्या CRZान कितें आनी ते इल्लिगल परमिशनां दिवन आयज पयर कितें घडलां तें आमी पळयलां। हेका जबाबदार कोण? हे सरकारान बसलेले मंत्री बारीक कोण आहात न्हू तांकां टार्गेट करूं नाका। हेंच्यांनी पयलीं रिजायन जावपाक जाय। सरकार सारकें चलना। हांव सांगता, क्लासींतलो मॉनिटर सुद्दां हरशीं धावेतलो तो बरें सरकार चलयतलो प्रमोद सावंताकून। फकाणां करून सोडल्या मरे। फकाणां खरें म्हटल्यार शिरगांवची स्टॅम्पेड जाल्लेली 7 जाणां मेल्ली गोंयकारां न्हू तेन्ना प्रमोद सावंतान देवपाक जाय आसलेले। हांकां बारीक मुद्दे सॉल्व करपाक जायना। पयर आमी TCPचेर करमळकारांक पळयले, तेच्या पयलीं चिमलकारांक पळयले, तेच्या पयलीं हरमलकारांक आंदोलनां करतना पळयले। काल पणजे सुद्दां एक व्हडली मिटींग जाली जस्टीस फेद्रीन रिबलोची गोंया वाचोवपाक। आयज खरें म्हटल्यार गोंयान न्हू जे सरकार आसा न्हू हे गोंयकारांचें सरकार न्हू, हे गोंयकारांचें सरकार न्हू, हे सेंट्रल मिनिस्टर लॉबींचें सरकार, हे कोल लॉबी मागीर बिल्डर लॉबी हे लॉबींचें सरकार। आनी मायग्रंटांक शय दिता हे आनी गोंयकारांक हें रस्त्यार हाडटा। अरे म्हाका एक सांग, प्रमोद सावंतान डायरेक्टली उलोवन सांगला मरे आपूण राजस्थानाक सपोर्ट करतलो, ओरिसाच्या लोकांक सपोर्ट करतलो, बिहारी लोकांक सपोर्ट करतलो, झारखंडी लोकांक सपोर्ट करतलो, ह्या लोकांक सपोर्ट करतलो म्हणून तेणी डायरेक्टली सांगलेलें आसा। जाल्यार हो आयज आमच्या लोकांक कसो सपोर्ट करतलो? आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे जे आमी सगळे एक्टिविस्ट आंदोलनाक सपोर्ट करतले जो मेरेन तेंचे डिमांड्स आहात। आतां तेंचे डिमांड्स आहा ते तुमकां सांगलेले आहा तेंच्यांनी कितें आहा ते। एअरपोर्टाचेर तेंचो पिकअप आनी ड्रॉपाचो जो डिमांड आहा आनी टायम ते वाडोवपाक जाय, 10 मिनटां मागतात ती तांकां दिवपाकूच जाय। GMRची दादागिरी खपोवन घेवचें ना। दादागिरी ऑलरेडी केली तुमी, लोकांचे जमिनी खाल्ले, शेतां काबार केली, काजी काबार केले, जंगली जनावरां रस्त्यार हाडली। जे नाका आसलेले न्हू ते आमच्या गळ्यान घातला तुमी। आनी भितून आतां व्हडली 5 स्टार हॉटेलां बीन येतात म्हणून आयकलां, कळ्ळें तुका? सो हेजो फायदो कोणाक? गोंयकारांक फायदो ना जाल्यार एअरपोर्टूच बंद करया न्हू आमी। तो नाका एअरपोर्ट, तो घाल फोंडान व्हरून घाल तो एअरपोर्ट आसलो जो गोंयकारांक आमच्या पोट दिना तो। आयज पेडणेन एअरपोर्ट जालो पूण पेडणेच्याच लोकांक काम मेळना, हेची जाणीव करून घेवपाक जाय मरे। म्हाज्या हिसपान जाल्यार ऑपोजिशनान हांगासर येवन उबे रावन ह्या लोकां बरोबर सपोर्ट करपाची गरज आसा। आनी जे रुलिंगान आसा न्हू कितें रे तुमकां इलेक्शनाक दाखयता मागीर कितें तें आतां सोसून घेता। आतां उलोवन फायदो काय ना। जे रुलिंगान आनी तुमी 8 जाण जे गेलेत न्हू खावपाक तेंचो कितें रे तुमकां मरे श्राप लागतलो। बोडगेश्वराची जात्रा चालू आसा, बरें भोगूंक पावचें ना कित्याक तुमच्या खातीर आयज हें सगळें जाता। ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसलेलें न्हू हे लोकांक रस्त्यार येवचें पडचें नासलेलें। तुमकां आयज आमी उलोवंक धाडलेले कितें रे, तुमी आयज तेंचो खांब भरले थंयसर। देव बरें करूं।